तयारी करूंक आमी आसा. सो माती रेडी जाली, ते रेडी मातयेचेर आमी ते बी लावंक जाय, तेदळाच आमकां फळ येता. प्रेज गॉड. She's doing a good job. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So in the morning we were studying on the wayside. सकाळी आमी जे पर्यंत शिंकताली वाटेर पडिल्ले मेरेर पडिल्ले बिया विशीं. And we also saw the example yesterday and today. काल आमी उदाहरण पळयलां, काल आनी आयच्या दिसांतूय. Yesterday we saw about Pharaoh, काल फेरोचें उदाहरण आमी पळयलां and today we saw the condition of the scribes. आनी आयज आमी ते स्क्रायब्स फेरिसीस तांचे कंडिशन पळयलां उतरा So विशीं. looking at this example, what did we learn? आतां हें उदाहरण पळोवन आमी काले शिकले हातून Who are the ones where the seed fell along the pathway? कोण जावन आसा हे तांचे ज्या काळजार जे मातयेर वाटेर पडिल्ल्या मातयेर बी पडिल्ले सारके कोण जावन आसा हे आमी शिकल्या काल आनी आयज वयगिना. Who are these? Not only religious, something more. Yeah, hard-hearted. Who are these people? Yeah, Brother Hilary, you are looking into the notes to see who are these people. खंयचे भाग जावन What आसा is the हे first मनशाचे? condition? मेरेर पडिल्ले They heard the word. They heard the word. ताणें उतर आयकलें, They saw everything. ताणें तांच्या दोळ्यांनी सारकें पळयलें सगळे उतरा विशीं, But were they willing to understand? पूण ते समजून घेवंक तयार आसा. And because they failed to understand, आनी कित्याक ते चुकले ते समजून घेवंक, फेल जाले ते समजून घेवंक, they were not ready to accept the seed. ते तयार नासले ते बी रिसीव करूंक, एक्सेप्ट And करूंक. Satan came at once and took the seed away. आनी आतां हो सैतान येता आनी ते बी घेवन So remember, the seed that fell along the pathway are those where the seed never penetrated the heart. तो समजून घेयात, वाटेर पडिल्ले या मेरेर पडिल्ले बी अशें जावन आसा की उतर देवाचें तांच्या काळजान केदळाच रिगूंकूच ना. They heard the word, ताणें आयकलें उतर, but there was no sprouting. पूण ते किल्लोन येवना कित्याक तांच्या काळजान भितर तें पडूना. So how many times we come under this category? सो कितले फावटीन आमी ह्या भागांत आमी येतात, We hear the word, आमी आयकता because we do not understand the application, आनी आमी समजना हें उतर कशे भशेन आमी अप्लाय करून मानून घेवंक जाय, कशें ते and how this घेवंक जाय seed समजना, and how this seed will work in our life. आनी कशें हें उतर बी आमच्या जिवितांत काम करून आसा. That's why the seed never sprouts. आनी ते ह्या कारणाक लागून आमकां समजून येना. So the ते first कित्याक category किल्लोंक ना. of people are the ones who never understood. तो पयलो भाग जावन आसा त्या लोकांचो जे केदळाच समजूंक ना. That is why every time you come to listen to the word of God, ताका लागून जेन्ना जितले फावट्यान आमी देवाचें उतर आयकूंक येता, the first thing you should pray is, Lord, give me understanding how the seed will bring forth the manifestation of your glory. प्रेज गॉड. सो पयल्यान पयली आमी अशें मागणें करूंक जाय देवा लागीं. आमी जेन्ना उतर आयकूंक येता आमी देवा लागीं मागणें करूंक जाय की ह्या उतराची आमकां समजणी मेळचे म्हूण. So isn't it amazing that Pharaoh saw the manifestation of God's glory? आतां आमी काल जें उदाहरण घेतलां फेरोचें, कितलें देवाचें वर्तें काम अजाप ताणें ताच्या दोळ्यांनी ताणें पळयलें, पूण तें उतर भितर ताणें The घेवंक ना. Pharisees saw the glory of God, फारिसेवांनी कितलें पळयलें, देवाची महिमा पळयली फारिसेवांनी, but they failed to understand. पूण ते फेल जाले, चुकले समजणी घेवंक. Their own pride, तांचो गर्व जावन आसलो, their own religious mindset, तांचे धार्मीक रिलिजियस मायंडसेट जे भशेन आसलो, their own political authority and position, आनी तांचे जे अधिकारपण आसले त्या संवसारान, त्या देवल्यार फेरिसी जावन आसले अधिकारपण, हे सगळ्या घमंडाक लागून, ताच्या प्रायडाक लागून they failed to receive the seed, ते चुकले आनी फेल जाले ते उतर स्वीकार करून घेवंक. they failed to repent, ते चुकले मन बदलूंक, रिपेंट जावंक, they failed to reconcile, ते परते रिकन्सायल राजी जावंक ते चुकले. and that is why not only they got lost, but they made people also lose
आता सकाळी आम्ही जेन्ना जे उदाहरण घेतलां तातूंत आमी पळयलां तेच चुकोना ते चुकले हो फेल जाले दुसऱ्यांकूय तांणी तेंच करूंक ते शिकयताले And that's why Jesus was angry with them. आनी ताका लागून जेजू अपसेट जालो एंग्री जालो You are not रागार entering the kingdom. तुमी भितर सरनात सर्गींच्या राज्यात And the simple people who wanted to come, आनी जे सादे मनीस आसा जे येवंक सोदता सर्गींच्या you राज्यात are teaching them also the lies, तूं तांकांय ते फोट शिकयता so that they are also lost and they are also not entering the kingdom of आनी God. तेवूय तांच्या शिकोवणे विशीं शेणले तांच्या शिकोवणे विशीं आनी भितर So only those who have got the understanding, सो कोणाक हे समजणी उतराची आयली they are the ones who go to the next level of heart condition. सो जे मनशांक जे पयली माती जे आमी म्हणटा जे मनशांक समजणी उतराची आयली पयले फर्स्ट येवंक ना म्हणटा न्ही नो अंडरस्टँडींग पूण आयल्या उपरांत आमी दुसऱ्या मातयेचें कंडिशन आहा तातूंत आमी भितर सरता So this second condition is the heart which is a rocky soil. सो हे दुसरे भाग जावन आसा काळजाचे भाग जावन आसा So what is the speciality about, सॉयल खडपार पडिल्ले so what is the speciality about the rocky soil? आता काले हितून स्पेशल आसा Thank God we got a farmer here. We can ask many questions to the farmer. हांगा शेतकमती शेतकार हांगासर आसा म्हणटा ताका आमी विचारुया We'll surely ask him many questions. Praise Okay. These are they likewise which are sown, I think it's in verse number 16. Matthew 4:16 These- Mark 4:16 These are they likewise which are sown on stony ground, who when they have heard the word, they immediately receive it with gladness. सो ही दुसरी माती जावन आसा आमी पळयता तांणी संतोषान ते उतर पयले स्वीकार केले So you see in the pathway they also heard the word, but they never received the word at all. सो पयलो भाग आमी पळयला मेरेर पडिल्ले तांणी उतर आयकलां पूण तांणी तें स्विकारुना पूण दुसऱ्या भागांत आमी पळयता उतर स्विकारले संतोषान And they had no root in themselves, आनी हें उतर तांणी संतोषान स्विकारलें पूण ताका मुळां नातली and so endured but for a time. Afterward, when affliction or persecution arises for the word's sake, immediately they were offended. सो ह्या दुसऱ्या भागान आमी पळयता तांणी तें उतर स्विकारले संतोषान आनंदान तांणी तें वर्ड स्विकारले उपरांत ताका मूळ नातली आनी हें कारण जावन आसा तांकां पर्सिक्युशन कश्ट आयले कश्ट आयले तांकां उतरा विशीं ते दळा ते मरून गेले They were offended. ते ऑफेंड म्हळ्यार मन दुखोवन गेले तांचे Or they went away. ते कुशीन सरले Praise God. प्रेज गॉड So let's look into this part of the soil. सो आमी हें शिकूया आतां दुसरो भाग जावन आसा मातयेचो So what is the ground, rocky ground? Farmer? खडपाची जमीन म्हणल्यार काले घट्ट You have seen that. So in other words, the rocky soil does not mean there are some rocks. It means the foundation of the ground is a bed rock which is spread for a long distance. सो हे दुसरे माती आमी पळयता ते खडपाची सुवात जागो म्हणल्यार पोंदा खडप आसता आनी ते खडप ल्हान जाग्यार न्हय म्हणटा व्हडले जाग्यार सुमार ते पसरून आसता Surely, when you go to the farm, there are some places where you get small pieces of rock. He's not talking about those rock. He's saying the foundation of that ground itself is a bedrock. It's totally rock, and on that there's a small layer of soil. सो हे जेन्ना आमी ही दुसरी माती आमी जे भशेन पळयता रॉकी सॉयल म्हणटा खडपाची जमीन ते खडपाची जमीन ल्हान ल्हान फातरूच आसा अशें न्हय पोंदा पुरा व्हडल्या जमनीचेर तो फातर आसता आनी वयल्यान एक लेयर मातयेची Because the layer of the soil is very small, हे मातयेचे लेयर इल्लेशे आसा म्हूण even if the seed takes root, आनी हे आतां बी ताजेर पडल्या उपरांत ते बी किल्लोन येता खरें it cannot go inside. पूण ताचे मुळां भितर वचूंक जायना कित्याक पोंदा सगळे खडप फावंडेशन खाली आसा खडप आसा घट There is आसा. a obstruction.
त्रास आसा, कश्ट आसा वसूंक And भितर. because the level of the soil is less, आनी हे मातयेचें लेवल सारकें उणें आसा म्हूण there is no nutrition, there is no water contained, there is no moisture, it is very, very small. आनी कित्याक ते मातयेचे लेवल इल्लेशें आसा म्हूण पोंदा सगळें खडप आसा, ताका उदीक पावना, उदीक रावना आनी ताका न्यूट्रिशनय ना आनी उदीक रावोंकय थंय कांय पोंदा खडप आसा. But in this category, when the seed is planted, it quickly germinates. पूण ह्या भागान जेन्ना बी पडटा तें रोखडेंच किल्लोन येता की तें पोंदा घट आसा. Because it doesn't have to come from down, it's only on the surface, a little inside, it sprouts quickly. कित्याक ताच्या पोंदा घट आसा, माती इल्लेशें वयर आसा म्हूण हें बी रोखडेंच किल्लोन येता, कित्याक पोंदा वसूंक जागो ना तें वयर येता. And the sunlight, which is very good for the plant, but because their roots are not deep, that same sunlight, which is good for the plant, now begins to burn it and destroy it, and the plant dies. हे सूर्याचे किरणां जेन्ना पडटा हे झाडांक एकदम बरें, पूण ह्या जे बी किल्लोन आयला ताका जमनीन भितर वसूंक पॉसिबल ना, जायना, घट आसा म्हूण हे पयले वयर किल्लोन येता. ते हे सनलायट जे झाडांक बरें म्हूण आमी पळयता हीच सनलायट ताका माल पडटा. So the question is, how many times when we receive the word of God, we rejoice and we are really, really glad because we received the truth. सो आतां आमी आमकां उदाहरण घेवन पळोवया कितले फाटी आमी आनंदान संतोषान ते उतर घेता आनी आमी रोखडीच कितली रिजॉयस जाता त्याच घडयेक त्याच वेळार. And that time the praise the Lord will be so loud that even the person in the next wado can hear your praise the Lord, hallelujah. सो पयलेच फावटी जेन्ना आमी उतर आयकता आनंदान आमी ते स्विकारून घेता आनी आमी त्या वेळार देवाच्या उतरान फर्स्ट टाइम न्ही प्रेज द लॉर्ड पर्यंत आमचे कितले ओडले जाता की ना? घरान पासून आयकूंक घेता. And when people come to see you also, praise the Lord, hallelujah. आनी जेन्ना लोक आमकां मेळूंक येता त्या वेळा पर्यंत आमी जोरांत म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी अशें म्हणटा. झालं की. जालें. But then surely the persecution will come. सो त्या उपरांत त्या नंतर आमकां जेन्ना पर्सिक्युशन येता आनी शुअरली येताच. I still remember when I was working म्हाका उडासा घेता हांव त्या वेळार काम करून आसलो तेन्ना and then I started my own business. आनी म्हजे ओन बिझनेस त्या वेळार हांवें स्टार्ट केले तेन्ना So there were workers whom I used to share the word of God. आनी थंय लेबर्स आसले वर्कर्स आसले तांच्या लागीं हांव देवाचें उतर शेअर करून आसलो And I used to send them for the retreats with pay salary, आनी हांव तांकां रिट्रीट्सांक धाडटालो सॅलरी दिवनय धाडटालो तांकां 1 week. एक सुमानांक पर्यंत. So there was one boy, आनी एक भुरगो आसलो तातूंत their family business was to make liquor at home. आनी तांचे फॅमिली बिझनस आसले त्या भुरग्याचे ते सोऱ्याचे बिझनस आसले घरांतूच तांच्या. Country liquor. So he went and he came back with the Bible. Praise the Lord, brother. Said, praise the Lord. आनी तो आयलो बायबल घेवन आनी प्रेज द लॉर्ड ब्रदर प्रेज द लॉर्ड म्हणूंक लागलो. Said, praise the Lord. So everywhere he was roaming with the Bible. आनी तो सगळ्याक तो बायबल घेवनूच भोवंक लागलो आनी प्रेज द लॉर्ड. And all the time he was talking about the Bible. आनी तो देवाचें उतरूच उलोवन आसलो. Then he said to me, आनी ताणें म्हाका अशें सांगलें I want to go to my wife's house. वायफ्स हाऊस Because there was a conflict between the wife and the husband. That's why I sent him. हजबंड वायफाचे प्रॉब्लेम आसले ताका लागून तो धाडलेलो ताका रेतीरा. पूण आतां तो म्हणटा म्हाका म्हज्या मम्मीच्या घरा बायलेच्या घरा सॉरी वसूंक आसा. Praise God. प्रेज गॉड. So I told him, this is not the time for you to go. सो ताका हांवें सांगलें हो तुजो अजून वेळ जावं ना वसूंक तूं You वचूं are, नाका. you are too young to go now. तूं अजूनय ल्हान आसा तूं वचूं नाका. But he would not listen. ताणें आयकूं ना. The next day I got a call. दुसरे दिसा म्हाका कॉल आयलें He is in the police station. आनी तो आतां पुलीस स्टेशनांत आसा. The reason was आनी तेजें कारण अशें जावन आसलें he went there with the Bible. तो थंय गेलो बायबल घेवन And the girl's family also is making liquor. आनी ती तेज्या बायलेची फॅमिली लिकर करून आसा And बिझनेस. there he went, started telling everybody his life is changed. Praise the Lord, hallelujah. आनी थंय वचून तो सांगूंक लागलो देवाच्या उतरान म्हजें लायफ चेंज जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अशें वचून सांगून आसलो. So they insulted him. सो ताणें ताका अपमान केलो. They spoke abusive language to him. ताणें वायट उतरां ताका दिलीं. His temper went high.
ताचो राग चढलो ताका He started fighting. आणि तो झगडूंक लागलो He ते called his family. ताणे त्याच्या फॅमिलीक They called their family. आणि सगळी Now both families are family fighting. सगळी फॅमिली झगडून आसा. The police had to come because the neighbors called. सो पुलीस आयले कित्याक शेजाऱ्यांनी कॉल करून पुलिसांक आपोवन हाडले. Now what happened? आता कलें जालें. So I remember that incident. सो म्हाका तो उगडास आयलो इन्सिडेंट. So many a times सो जायते फाटी you are saying you have changed. आमी सांगता आमी चेंज जाल्या म्हूण And you also believe you have changed. आनी तू सती मानून आसा तू चेंज जाला म्हूण. But here it says, पूण हांगा देवाचें उतर सांगता you endure but for a time. तू सोसून घेता थोड्याशाच वेळाक. But when pressure comes, पूण जेन्ना आमचेर प्रेशर येता, trouble comes, कश्ट येता, affliction comes, अफ्लिक्शन्स येता on account of the word, देवाच्या उतरा विशीं, that time what happens to your emotions? त्या वेळा आमचे भावनांक काले जाता. What happens to your feelings? आमची भावना Are you still enduring or you're going to your old mindset? आता तरी पर्यंत आमी सोसून व्हरता काय आमचे माइंड पयले आदी असले तशें आमचे माइंड जाता. ओल्ड माइंड. So now when the pressure comes because of the word, आणि आता जेन्ना देवाच्या उतराक लागून जेन्ना प्रेशर येता, do you still continue to operate in love or now you are operating the old nature, the flesh nature? And now when people look at you, you are saying, is he the same person saying praise the Lord? सो आता कशें जाता, आता तो उतराक लागून जेन्ना आमचे दबाव येता, प्रेशर येता, त्या वेळार आमी विचून काडटा मोगानूच ऑपरेट करचें काय आता आमी आदलो नेचर आसलो तशें आमी जावन पडटा. So how many years we lived like this? तो कितली वर्सां आमी अशें जिवन आसा असलें जिवीत. Many of the husbands says we don't want to come for the retreat. जायते हजबंड्स अशें सांगून आसा की आमकां येवंक नाका रिट्रीटाक. Because every month my wife is going. कित्याक दर एका म्हयन्याक म्हजी बायल वचून आसा. The day she goes, आनी ज्या दिसा ती वयता for 1 week she's okay. तो एक सुमानांक पर्यंत ती बरी आसता. But after that what she does, I know what you're teaching there. आनी त्याच्या उपरांत ती कालें करून आसा एक सुमान जाल्या उपरांत आता म्हाका समजून आयलें तूं कालें शिकयता आतां रितीरान. So the blame comes on me as well. ब्लेम कोणाचेर येता? शिकयतल्याचेर. Can it be possible? अशें जावंक जाता. Praise God. So write Praise down the description of the people who are on rocky soil, the heart condition of a rocky soil. Translate. आता तुम्ही नोट्स बरोवन घेयात. सेकंड सॉइल जे आसा जे खडपार पडिल्ले बी ताच्या विशीं आता तुमकां नोट्स दिता ते तुमी बरोवन काडात. The first one is the soil. पहिले जावन आसा माती. It is a rocky ground. ती जावन आसा रॉकी ग्राउंड, खडपाची जमीन. That means it is a thin layer of topsoil. हाचो अर्थ जावन आसा ते ल्हान लेयर मातयेचे जे खडपार वयर A आसा ते. thin layer of topsoil covering, but underneath is a bedrock. But then underneath is a bedrock or khadpo. खडप. The result is ते ओके. ते खडपाची माती अशी ल्हान लेयराची she is also माती. thinking, now where am I? प्रेज गॉड. सो ही दुसरे लेवलाची माती प्लेस जावन आसा माती खडपार आशिल्ली माती जे पोंदा एक व्हडले रॉक आसा आनी ल्हान लेयर थीन लेयर म्हणटा तेका ल्हान लेयर वयर ताचेर माती आसा. The result is ताचो परिणाम असो जावन आसा the seed sprouts up quickly. हाचो परिणाम असो जावन आसा ते The seed sprouts up quickly ते बी रोखडेंच किल्लोन येता. because the shallow soil
because the shallow soil, वयल्या मुला वयर इतली माती, makes it sprout quickly, ही इल्लीशी माती ल्हान लेयराची माती जी आसा ती त्या बियेक रोखडेंच किल्लोना काडटा. but the roots are not deep. पूण ताची मुळां खोल नात. But the roots are not deep to penetrate, and so the plant has no firm foundation. And so the plant has no firm foundation. सो हे बी जेन्ना किल्लोन रोखडेंच किल्लोन येता ते पोंदा खडप आसा त्या कारणाक लागून ताची मुळां भितर रिगून वसना आनी ह्या झाडाक ह्या प्लांटाक घट बुनियाद ना. Has no firm foundation. That means no much access to the moisture, no much access to deep moisture. आनी हाचो परिणाम असो जावन आसा मुळां खोल वसना आनी पोंदा तें खडप आसा त्या कारणाक लागून ताका पोंदा त्या मुळाक त्या झाडाच्या मुळाक मॉइश्चर ना म्हळ्यार वलसाण ना उदक ना. When the sun rises, and the heat intensifies, translate. Okay. The young plants are scorched and withers away because they have no roots. Just then give them dictation. To write in कोंकणी. Hmm. हे सूर्याची किरणां जेन्ना त्या झाडाचेर पडटा ते झाडाचे मूळ Slowly, let them write. Doesn't matter, they say whatever you not understand, they will write. ओके सूर्याची किरणां जेन्ना वत पड त्या झाडाचेर जे मूळ खोल रिगोन नात त्या झाडाचेर जेन्ना सूर्याची किरणां पडून ते वत पडून ते स्ट्रॉंग ते मरोन वेतात. कित्याक ताका मॉइश्चर ना. कित्याक ताका पोंदा उदक ना वलसण ना वलें ना शेळ. So many words. Yeah, they will write, they understand better than us. Jesus explains जेजू आमकां समजणी दिता that this type of ground, जेजू आमकां समजणी दिता की असली माती जी पोंदा इल्लीशी माती आनी पोंदा खडप आसा ती माती this person who hears the word of God, this person who hears the word of the kingdom, जेजू आमकां समजणी दिता ही असली माती सेकंड टायप सॉयल असली माती जावन आसा की एक मनीस देवाचें सर्गीच्या राज्याचें उतर आयकता. that is the gospel. तो जावन आसा आमकां शुभ वर्तमान. He receives it with great joy. तो व्हडा संतोषान ते स्विकारता पयल्यांत. He receives it with great joy. That means the person is excited. And quickly responds
to the message. हाचो अर्थ असो जावन आसा एक मनीस तें उतर सर्गीच्या राजाचें उतर व्हडा संतोशान स्विकारता आनंदान स्विकारता He receives the message and quickly responds आनी to that message. आनी तो संदेश तो आयकून तो संदेश स्विकारून तो आपले रिएक्ट करता रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नो Response? स्पंदन तो संदेश आयकून तो ताका रिस्पॉन्स दिता रिएक्ट करता स्पंदन करेक्ट संतोषान घेता And it looks like it is a genuine faith. आनी हें अशें दिसून येता खरेंच तो ताचो भावार्थ जेन्युइन आसा खरो भावार्थ आसा म्हूण अशें दिसून येता It looks like it is a genuine faith, अशें दिसून आमकां येता हो खरो खरो भावार्थ म्हूण but पूण having no deep roots, but having no deep roots, पूण मूळ खोल ना त्या कारणाक लागून पाळा मुळां त्या झाडाक मुळां खोल नात त्या कारणाक लागून मूळ म्हणीन ना तुमी ना मुना आम्ही पाळा म्हणतात. ओके हा तू आता मँगलोर चेंज कर. पाळा ओके सो आय थॉट मुळां म्हणल्यार ओके सो ह्या झाडाक पाळा ना त्या कारणाक लागून पाळा There is no depth in their life. तांच्या जिवितान ती खोल गुंडाय खोलाय ना गुंडाय ना तुम्ही So कोंकणी don't कोंकणी get शिका excited. कितले. Don't get discouraged. Okay. They will tell you many things, but today is your chance whether you will still continue with your genuine faith or you will say, I'm going back home. Continue. Praise God. Yeah. Thank you, brother, father, for encouraging her. Praise God. Praise God. So this happens when I go to Goa. Praise God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So there is no depth in their life. So तांच्या जिवितान ती गुंडाय ना तेका लागून There is no depth in their life, and therefore, their life is controlled by their emotions and not the truth. आणि Their lives are controlled by emotions and not the truth. आणि हे त्यांच्या जिवितान ती खोलाय ना गुंडाय ना त्या कारणाक लागून तांचे जिवीत तांच्या भावनांचेर कंट्रोल तांच्या भावनांनी कंट्रोल घेवन आसा and Not the truth. आणि सत्ताचेर न्हय Come and sit down here, man. Why did you go behind? Did you tell him to go from here? Did you tell him to go from here? They did not even know. Okay. What all problems people have? So the response is emotional. What? Okay. Okay, I was not there. This life is not emotional, but the truth. but not the truth But not the truth. It lacks a deep personal commitment. It lacks a deep personal commitment. a personal commitment Papa, I don't get it. Your father will do it.
समर्पण देवा सोवे समर्पण ना ताच्या जिवितान ते उणें आसा देवा सोवे या उतरा सोवे ताचे So that means- commitments ना समर्पण ना ते उणें आसा That means emotion is high ताची भावना उंच and आसा commitment is not there. ताची भावना उंच आसा आनी हे दुसरे भाशेची माती ओके द सीड ऑन द रॉकी ग्राउंड ह्या मनशाची भावना उंच आसा आनी उतरा सोवे ताचो कमिटमेंट उणो आसा There is no understanding. ताका समजून येना And that is why there is no depth in the root. आनी ह्या मनशाक समजून येना त्या कारणाक लागून खोल पाळां ताची पाळां रोमोंक ना This Konkani is so superb, man. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, what did you learn now? काले शिकल्यात आमी आतां कितें समजून आयली आमकां आतां नोट्स बरयल्या तातून You can read and tell me. Yes, young man, what did you learn? What did you learn? You can take your mother's help also, no problem. Give her the mic. Camera nahi, tu biya na ka. Yeah, what did you learn? नोट्स बरयल्या न्ही आमी दुसरे भाशेची माती कशें आमी बरोवन काडल्या नोट्स काले समजून आयली आमकां दुसरे भाशेची माती खडपूच न्ही वयर पयले लेयर आसा मातयेचे भितर पोंदा खडप उलोवंकूच उलय न्ही Your mother talks? You talk? हां सांगा तुमी आन्सर दियात न्ही सांगा कडपी सवय पडले बी म्हळ्यार वयले बार माती आसली हय. तशें बी गेले ती किरलाले म्हळ्यार ताका पाळा रांबडांतल्या वरवीं ते सुकोवन गेले तशेंच आमच्या म्हणजे काळजान ती तशेंच वत येता न्ही वत येता वत येता ना म्हणल्यार कोणची मनशां ती ती म्हळ्यार देवाचे उतार ऐकून त्या प्रमाणे येना तितले वेळान काण घेता थोडे दीस मात्र देवाचे उतार पण ते कित्याक तशें जाता संवसाराचे राटावळी संवसाराचे ओडण्याक आमी हे जाता देवाचे उतरान Next. Just give her. At least the discussion will help something. आमचे इमोशन देवाच्या उतराच्या की चड आमकां रूल करता अशें जालां तुमच्या जिवितान येस मेनी टायम्स आय एम अ इमोशनल पर्सन जालें आतां काय सांगलें आय एम अ इमोशनल पर्सन आतां कालय जाल्यार आय एम अ इमोशनल पर्सन नो ब्रदर आय वॉन्ट टू आस्क हाऊ टू I mean how to get out of this very good. That's good. We'll understand that. आमकां सत कळीत जाल्ल्या वरवीं आमच्या काळजांत ते रोमोन आसल्यार मात्र आमकां ते खंयचेय एक तुफान येवन दी आमच्या जिवितान कसलेय सिच्युएशन आयल्यार आमी ताचे तावन हलनांत Okay. स्ट्रॉंग रावता आतां कितले वर्सां तुमी तशें जिवन आसात हांव इमोशनलान आसात की सतान आसात हांव लास्ट 2 years हांव सतांत आसा ते सिच्युएशन आयिल्ले ते दडा थोडो वेळ हांव हलता मागीर परत्यान हांव देवाच्या उतरांत नाही आय एम नॉट सेइंग कोणी आशेनांत केले हलतात बट हाऊ क्विकली डू यू कम बॅक one day but people who are living by emotion, for how many years they are living by emotion? You might be in a group in the church, very active member in the church, might be a volunteer, might be a singer, might be all this, but if your life is of emotions and feelings, you will always be in a danger zone. Yes, it's my experience is that since 3 years I was in PPC member. No, don't say which member, but you are in a in the church. Some member. In the church, all member. the activities. And 1 year I taught catechism for the small children and all. And
इट वॉज इजी फॉर मी बिकॉज इन द ट्रूथ म्हळ्यार म्हाका हे सताचे हे उतार मेळ्ळ्या खातीर म्हाका इजी जालें ते 1 year हांवें त्या भुरग्यांक शिकयलें हे सताची शिकवण हांवें शिकयली कोणाकी सांगू ना तेच पूण म्हाका भायर थावन मस्त So when you were a catechism teacher and you were teaching, Yeah. at that time also in the beginning you were in emotions? नो By that time you had changed. या Okay. Good. Can it be possible a teacher is a catechism teacher but a life is governed by emotions? पॉसिबल पॉसिबल इफ नॉट स्ट्रॉंग इन द वर्ड. I was a catechism teacher only for 1 year. सो पापा म्हणटा आपूण कॅटेकिझम टीचर आसलो एक वर्साक And I was given a textbook to teach आनी म्हाका एक बूक दिल्लो शिकोवंक and it was for standard 10 students. आनी हे 10th भुरग्यांक शिकोवंक 10वीच्या. On the first day only I lost the textbook. पयले Not दीस by आमकां purpose, बूक sir, not by शेणयलो purpose, not by purpose. बूक सांडलो पयलेच दिसा. So I told the priest, I lost that book, can you give me another book? सो हांवें सांगलें म्हजो बूक सांडलो तूं म्हाका दुसरो बूक दिता काय. So he said, okay, this week you teach whatever comes to your mind, you give them a class, and then from next month, next week I'll give you the book. सो ताणें सांगलें एका विकाक तूं आतां कितें आसा तें तूं शिकय मागीर तुका नेक्स्ट विकान हांव बूक दिता. So I began to teach them the word of God. सो हांव तांकां हें देवाचें उतर शिकोवंक लागलो. 1 hour got over, एक वर्स सोंपलें and the 10th standard student, nobody wants to get up. आनी ती भुरगीं घरा वचूंक तयार ना बसून आसा. So we had for 1.5 hours. सो आमी 1.5 वरां सुमार शिकोवण केलें. So the priest was passing by and he saw everybody is very much fixed on that. आनी वो जेन्ना प्रिस्ट जेन्ना पासार जातालो सायडीकतान तो पळोवन खुशाल जालो ही Hey, the भुरगीं class आजून got वचूंक ना. over, but nobody wants to get up. टायम जालो कोण घरा वचूंक ना बसून आसा. And it was 10th standard student. आनी 10th स्टुडंट्स 10वेचे. So next week I went and asked him, I've still not got the book. सो नेक्स्ट विकान हांव He गेलो said, आनी you विचारलें. continue what you're doing, I'll let you know. सो नेक्स्ट विकान पासून हांव वचून विचारलें बूक म्हाजो तूं दिता म्हणला न्हय. तो म्हणटा ना तूं कितें कंटिन्यू करता तें तूं जें स्टार्ट आहा तें कंटिन्यू कर मागीर दिता. So after 2 months came a complaint. सो 2 म्हयन्यांनी कंप्लेन आयली. The parents came to meet the priest भुरग्यांचे पेरंट्स आयले प्रिस्टाक मेळूंक and said, my children are there in the catechism class for a long time. Because sometimes the class would go for 2 hours also. कंप्लेन आयली म्हजी भुरगीं कॅटेकिझम क्लासांत आसा केन्ना केन्ना हे 2 वरां पासून क्लास वयताले. So in this last 2 months, we have seen a tremendous change in our children. सो 2 म्हयन्यांतून आमी नोटीस करून आसा आमच्या भुरग्यां मदें जायते चेंज बदलाव आयला. The complaint is that we also want to attend the catechism class. आनी कंप्लेन No joke, no Praise joke, God. no joke. कंप्लेन अशें आयले म्हणटा ती पेरंट्स आयले आमकांय बसूंक जाय त्या क्लासांत म्हूण भुरग्यां सांगता. So I said the parents are always invited to sit, but they should not disturb the children. सो हांवें तांकां सांगलें म्हणटा तुमी पेरंट्स येवन बसा पूण भुरग्यांक डिस्टर्ब करिनाकात तुमच्या. So the front were the children and behind were the parents. सो भुरग्यांक मुखार बसयले आनी पेरंट्सांक फाटल्यान बसयले. So we never had holidays, सो आमकां हॉलिडे नासले तेन्ना we never had attendance, एटेंडन्स ना हॉलिडेज ना but the catechism class went on. पूण ही क्लास चालूच आसले. And they enjoyed it, I enjoyed it. सो तांच्यांनी बरें एन्जॉय But there was केलें. only one condition. I used to come from a night vigil आनी एक कंडिशन आसलें आपूण म्हणटा तो नायट विजल करून येतालो and I would drive and come and park it outside the church. आनी हांव ड्रायव्ह करून इगर्जे भायर हांव कार म्हजें पार्क So the करून mass आसलो. would go on सो because I would attend in the night vigil. मीस चालू आसलें आनी हांव नायट विजलान करून हांव येतालो. So I would go to sleep in that car आनी हांव ते पावल्या उपरांत त्या कारांत पार्किंगान न्हिदतालो. and I used to tell my students, see, one thing you have to do, after the mass got over, you have to come and wake me up from my sleep. आनी भुरग्यांक सांगून दवरलेलें मीस काबार जाल्या उपरांत तुमी येवन म्हाका उठयात. So they were very faithful to wake me up from my sleep. ती बरी विश्वासी आसली ती सदां येवन म्हाका उठयताली. So 1 year only I did my catechism class. सो एक वर्स हांवें म्हजें कॅटेकिझम क्लास केलें But in that class, the parents also sat and the children also sat. आनी त्या क्लासान पेरंट्सूय बसलीं भुरगीं बसून शिकलीं. And some of the children, when I meet them, even after so many years, आनी जायत्या वर्सांनी जेन्ना हांव त्या भुरग्यांक मेळटा आयज the पर्यंत seed that was planted हे बी जे तांच्या जिवितान हांवें प्लांट केले ओंपलेले changed their life forever. तांचें लायफ फॉर एवर चेंज जालें. प्रेज द लॉर्ड. So it was not about, 1 hour class or anything. The priest also was very happy. He was also happy. The parents were happy. Everybody were.
सगळीं खुशाल आसलीं प्रिस्टूय खुशाल आसलो कित्याक एक वर भुरगीं आमी धांवूंक सोदता न्ही पूण ही भुरगीं रावता आनी मोर एक्स्ट्रा रावता 1 वर ते 2 तास रावता सो एवरीथींग वेंट सो स्मूथ आनी सगळीं खुशाल आसलीं पेरंट्स भुरगीं So you priest reminded आनी me हांवूय. about my catechism class. सो तुमी म्हाका उगडास केलो म्हणटा And I sister took only for 1 year because then it was very difficult to come from a night vigil. I spent the whole night because Saturday would be, the morning there would be a class, afternoon there would be a class, evening there would be a class, night time it would be a class, then a night vigil, and then in the morning come and have the catechism class and then go home and snooze. And then go to sleep. It was very, very difficult for the whole year. सो 1 वर्स जावन सुमार 1 वर्स ताणें ते कॅटेकिझम क्लास काण गेले पूण ताका तें डिफिकल्ट जावंक लागलें कित्याक तो सॅटर्डे फूल डे प्रिचींग करून फूल नायट विचल करून परत्यान तो संडे मागीर कॅटेकिझम क्लास घेतालो ते 1 वर्स जाता जाता So there डिफिकल्ट was जावंक always लागलें चेंज केलें there was always 4 night vigils in different places in Bombay आनी in सदांच those days. नायट विचल जाताले त्या वेळार बॉम्बे 4 टायम्स विकांतल्यान इन अ वीक I was only looking at opportunities where I can plant some seeds in somebody's life. आनी हांव सदांच एक ऑपॉर्च्युनिटी सोदून आसलो खंय वचून हें उतर हांव रोवचें काय म्हूण तें बी देवाचें उतर And one day one priest had invited me for confirmation students. आनी एक दीस अशें जालें म्हाका प्रिस्टान इनवायट केलो कन्फर्मेशन भुरग्यांक शिकोवंक Oh, next week they were supposed to receive confirmation. दुसऱ्या सुमारान थंय कन्फर्मेशन घेवंक आसलीं तेज्या So एक वीक पयलें तो कॉल आयलें I shared about the Holy Spirit who is your best friend. आनी हांवें तांकां शिकयलें होली स्पिरीट तुमचो बेस्ट फ्रेंड म्हूण And I said before the class gets over you will all experience the Holy Spirit if you are paying attention. आनी तांकां सांगलें तुमी तर ध्यान दिवन तुमी आयकता क्लास सोमच्या आदींच तुमकां पवित्र आत्म्याचो अणभव तुमकां मेळटलो एक्सपिरियन्स तुमकां मेळटले So after that when we prayed आनी मागीर आमी मागणें केलें they were all on the floor. पळयता सगळीं फ्लोराचेर पडल्या So they said the confirmation is already over today. सो ताणें म्हणलें कन्फर्मेशन आयजूच जालें म्हूण Are you understanding? तुमी समजतात It is not a theory. ही It थियरी is a practical experience of these children. When they experience the personal touch of the Lord, that's when the lives of the children changes. हें फकत आमकां थियरी न्हय पूण प्रॅक्टिकली जेन्ना ह्या भुरग्यांनी पवित्र आत्म्याचो एक्सपिरियन्स तांणी घेतलो तांचें लायफ प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्सा उदेशी तांचें पुरा लायफ चेंज जालें Hallelujah. हालेलुया So you are sitting here. सो आतां तुमी हांगा बसून आसात खरे It's not a theory class. ही तुमकां थियरी क्लास न्हय These notes are given to you हे नोट्स तुमकां दिवन आसा ते so that you go back तुमी जेन्ना घरा पाटी वता तेन्ना and sit with that Lord and sit with the Lord alone आनी तुमी देवा सांगाता बसून and tell him, Lord, आनी ताका तुमी I've सांगात got the notes. म्हज्या लागीं हे नोट्स Now I आसा want to know you more and more. आनी आतां म्हाका तुका आनीक आनी आनीक तुका जाणा जावंक जाय And when you spend time with him, आनी तूं वेळ सार ताच्या सांगाता you will have a personal relationship with him. तुजे पर्सनल संबंध Now सुरू you जातलो said about the emotions. आतां सिस्टरीन जे भाशेन इमोशन्साचें सांगलां Every day in your life, सद्दां तुज्या लायफान you will take thousands of decisions. तूं हजारांनी तूं डिसिजन्स घेता Every time you make a decision, दर एक पावटीन जेन्ना तूं डिसिजन काण you घेता must ask yourself, तुवें तुज्या तुकाच विचारून पळोवंक जाय am I going to take decision based on the word? हांव हे निर्णय जे काण घेता जे डिसिजन्स घेता हे देवाच्या उतरा प्रमाणे घेता Or am I going to take decisions which will be shortcut, easy, comfortable and based on my feeling? और हांव हे देवाच्या उतरा प्रमाणे डिसिजन काण घेता ओ हांव डिसिजन घेता म्हज्या फिलिंग्साचेर ओ जे शॉर्टकट आसता आमकां इजी दिसता तें पळोवन आमी All your डिसिजन life you have घेता been an emotional person. फूल लायफ उदाहरण घेवया Now you are saying, Holy Spirit, इमोशन I'm ready to change. आनी आतां तूं पवित्र आत्म्याक सांगता हांव तयार आसा चेंज जावंक And you take a small passage आनी तूं इल्लोसो पॅसेज घेता त्या उतरांतलो and you are studying that passage and studying the spiritual truths. आनी तूं आतां हे आत्मीक जे सत्य जावन आसा ते एक पॅसेज घेवन तूं शिकोवंक सुरू जाता Let's say you teach or you learn on the topic called forgiveness. आनी आतां समजुया तूं एक तो टॉपिक घेवन आसा बोक्षणे दिवच्या विशीं Or you learn a topic called faith. समजुया तूं एक टॉपिक काण घेवन आसा भावार्थाच्या विशीं Now, when you're studying on forgiveness, don't be surprised. Somebody will come against you for no reason. आतां समजून घे जेन्ना तूं हें शिकोवंक बसता समजुया तुवें टॉपिक काण घेयला फॉगिवनसाचो आनी आतां तूं बसून आसा ते फॉगिवनस शिकोवंक कोण नाल्यार कोण तरी तुका पर्सिक्युशन या तुज्या विरोध येवंक रेडी आसा God doesn't teach you in a classroom. देव तुका क्लासान रुमान बसून शिकयना In the classroom, you get a theory class. क्लासरुमान बसून आमकां फक्त काले मेळटा But थियरी if you're excited and telling God, God, I want to learn this practical. आनी आतां तूं एक्सायटेड जाता तें थियरी घेवन आनी तू तर देवाक सांगता For म्हाका no practical reason, जाय when you म्हूण. start studying,
trials will come. तूं आतां पळोवन घे जेन्ना तूं निर्णय काण घेता डिसिजन काण घेता हांव शिकूंक सुरू करता म्हूण तूं पळय खंय ना खंय जावन तुका कोण ना कोण पर्सिक्युशन या And- तुका विरुद्ध तुज्या येवंक तयार आसा And when those trials come, आनी जेन्ना आमकां ट्रायल्स येता you have the opportunity आनी आमकां हो संदी मेळटा to ऑपॉर्च्युनिटी go मेळटा back to your old habit of emotion or say, this time I'm not going to be my emotion, this time I'm going to stand on the truth. सो हर एक दिसा जेन्ना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी कसली आमचेर परिस्थिती येता आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा एक देवाच्या उतरांतल्यान हांव ओवरकम जावंक ओ हांव म्हज्या पोरण्या सोयंबांत या पोरण्या नेचरान पोरणे म्हजे जे सोयंब असले बिहेवियर असले तातूंत परत्यान So if you have been hearing again and again and again and again on grace, on forgiveness, आनी आतां तूं देवाचें उतर परत्यान परत्यान शिकूंक लागले भोगसोण्या विशीं Bible says पवित्र पुस्तक आमकां अशें सांगता grace and peace will multiply. देवाचें उतर जेन्ना तूं शिकूंक लागले देवाचें जाणवाय नॉलेज घेवंक लागता देवाची कृपा आनी देवाचो शांती Multiplies. वाडूंक लागता चोडूंक लागता आमच्या जिवितांत Through the knowledge of God. देवाचे जाणवाय उतरांत So now you have got multiplication of grace for forgiveness. आनी आतां तुका ही कृपा वाडून आयल्या जेन्ना तूं उतर शिकूंक लागता वाडूंक लागता उतरान ही कृपा मल्टिप्लाय जाता तुज्या जिवितांत Now you will hear a voice saying, let's practice it. आनी आतां तुका एक ताळो आयकूंक येतलो आतां हें प्रॅक्टिसान घालया म्हूण That time you were moved by emotions. Now you are saying, no matter what happens, I am moved by the word of God. प्रेज गॉड सो आतां तुका जेन्ना तो शिकूंक तूं लागता कृपा वाडटा तुज्या जिवितांत तुका ताळो येता हें प्रॅक्टिसीन घालूंक आनी आतां तुजे विरुद्ध कोणी येता तूं तयार जाता आतां इमोशन्स न्हय पूण आतां ह्या उतरा उदेशी उतरा प्रमाणे हांव हातूंत ओवरकम जाता Your emotions are running wild against you. आनी तुजी भावना तुज्या अगेन्स्ट येता You are going to the toilet because everybody can see. In the toilet, nobody can see you. आनी आतां तूं टॉयलेटान वचूंक निर्णय घेता कित्याक भायल्यान तुका लोक पळोवन आसा Does anybody come in the toilet? टॉयलेटान कोण येता आमचें सांगता ना No. Inside you are dancing and saying, rejoice in the Lord always, Lord. I'm going to rejoice. I'm going to rejoice. Hallelujah. You're looking into the mirror. You are doing it things which looks crazy. But when you start doing it, then you realize the power of God in you and you are coming back a different person. सो जेन्ना ही Start भावना doing it. ही भावना जेन्ना आमचेर कब्जो घेता जावं आमचेर कंट्रोल घेता ह्या भावनाच्या टायमार आतां तूं वर्ड स्टडी करूंक लागता वर्ड स्टडी करून कृपा आमच्या जिवितांत वाडटा हो देवाचो ताळो तुका म्हणटा प्रॅक्टिसीन घालया आनी आतां आमच्या विरुद्ध कोणी येता आमचे इमोशन्स एटॅक जाता त्या वेळार आमी एक अशें कार्य करूंक जाता आतां आमी टॉयलेटान जावं वॉशरुमान आमी गेले कोणी आमकां पळोवंक ना त्या वेळार तुमी वचून ते उतर प्रॅक्टिसीन घालूंक तुमी रिजॉयस करूंक जाता डान्स करूंक जाता हांसूंक जाता त्या परिस्थितीचेर पूण तूं इमोशनांक तुजेर आनी कंट्रोल करूंक दिना Use the toilet as the most important place to worship the Lord. And God has got no problem. Even if you're sitting on that throne and praising God, He's still happy because He's looking at your heart. He's not looking at which place you are. I get most of the revelation on the throne. So you are also doing, see? See? Yeah. That's what I'm saying. That's all. Praise God. प्रेज गॉड You don't give them the secret, brother. Now everybody will go inside and they will not come out quickly. I'll give you an incident that happened. This lady wanted to resign because her boss was troubling her. सो एक तुमकां पयलें सांगता पापा म्हणटा जे भशेन तुमी बेस्ट प्लेस जावन आसा कित्याक कोणी तुमकां पळयना दुसऱ्या मुखार आमकां नासूंकय जायना न्ही सो तुमी टॉयलेटान वेता तुमकां कोण पळयना त्या वेळार तो एक सुवात तुमच्यांनी हांव म्हणिना तो एक लॉ मायंड सेट करून तुमी यूज करात कळ्ळें Well, I'm asking Josley whether she's using the toilet more or what. इज हियर Oh, you are here. सो तुमी She's using the toilet most of the time. सो तुमी त्या सुवातीचेर तुमकां कोण पळयना तो टायम तो वेळ ती सुवात आमी प्रॅक्टीस करूंक जाता रिजॉयस करूंक कित्याक दुसऱ्या मुखार आमची दुकां आयली टेन्शन आयलें दुसऱ्या कितें दिसती पडून येता येसो न्हू आनी आमी अस्कत जाता त्या वेळार तुमी टॉयलेटान वचून नासून देवाक अर्घां दिवन वर्शीप करून तुमी जेन्ना भायर सरून येता तुमी भायर एक डिफरंट पर्सन जावन येता आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड नॉट इन द टॉयलेट बट बाथरूम So how many times you go to bathroom to have bath? नो आय गो वॉशिंग क्लोथ्स ऑर समथिंग ऑर दी अदर आय गो नो सो हां Huh? Huh. So, yeah, please. Good. Talk.
in forgiveness, Keep the mic close. when it will become to know to us, it is forgiven because it is remembered again and again. The same pain will, it is remembered, no? So forgiveness means to, what does forgiveness mean? If I have forgiven somebody, Now what does forgiveness mean? फॉरगिवनेस म्हळ्यार काय म्हळ्यार बक्षून छे. You're only translating. You first tell me what is forgiveness. Then I will know whether you're forgiving or not. If somebody has done to me some I have any done wrong- something wrong to you Yeah. unjustly. Now, tell me, how would you say you have forgiven me? if yeah, but अच्छा, to तुझी tell गाडी you? गावात ठोकली. गाडीत जायचं म्हणून ठोकली. Now what happens? yeah, but I don't know how to say. कोंकणीत सांग. कोंकणीत forgiveness बरेच जाता. इंग्लिशान जायना. हांवें कोणाक म्हणी म्हाका कोणें दुखयलां, हांव तांकां बक्षिलां म्हणून हांव चिंतां काळजांत, हांव देवा कडेन मागतां, बट स्टील म्हाका परतून घडये घडये ते उडास येता. ते कित्या खातीर उडास येता? Okay, I should I'll ask give you you. a question. Okay, I'll give you an example. हांवें तुझ्या गाडी, तुवें म्हज्या गाडीक ठोकली. मुझे झाले 10,000 नुकसान. Oh, sorry. You are translated in Konkani, no? मुझे In झाले. English. Okay, so Papa is giving example on forgiveness. So let's say Papa is giving example to sister that you are driving a car and he came and he dashed on your car. Yeah. Okay, so now And next. 10,000 नुकसान झाले. So 10,000 loss became for your car. Your car is damaged. हांव तुका सांगता, तू क्रिस्तांव न्ही. वय. And now he's saying you are Christian, no? Yes. तर क्रिस्तांवाला तुवें म्हाका बक्षिजे न्ही. So if you're Christian, then you have to forgive me, no? God said no. Yeah. Okay. तर तुवें म्हाका बक्षिले की ना. So now you're forgiven. Yeah. He damaged your car. Now he's asking you, you're Christian, no? So you have to forgive. 10,000 In words I can say I have forgiven you. अरे 10,000 नुकसान झाले न्ही. 10,000 is loss, no? Yeah. तुझे 10,000 नुकसान झाले. Yes. आता तू म्हाका सांगताय गेले 10,000 देवी. If I have forgiven, then why 10,000? म्हणलं तू मुझे करता 10,000 कान गेले. ना. करेक्ट. Yeah. तर मागीर तुका उडस करता येता घडे घडे. म्हाका लॉस जाला न्ही. ते रॉंग झाले. अच्छा, एक मिनिट. तुवें म्हाका बोक्सिली कितें देवाचें उतर सांगता. चिंत तुवें म्हाका बोक्सू न्ही. हां. 10,000चे लॉस जाले. 30 बस चिंताय 10,000चे लॉस जाले. 10,000चे लॉस जाले. 10,000चे लॉस जाले. तो वीक कोण पियेता हांव. आनी मोरचे कोण चिंता. हांव. तू चिंते मरताय गेल्यार हांव मरता. 10,000 तुझे okay, नुकसान हांवें केलें न्ही. हां. वीक पियेताय तू. हांव वीक. पण मरूंक जाय कोण. तूं. दिवंक आसा. कित्याक हांवें तुका नुकसान केलां न्ही. दॅट इज कॉल्ड एज अनफॉरगिवनेस. Unforgiveness is you are drinking the poison and expecting the other person will die. Okay, okay. Translate. But forget about the हा, एक मिनिट सांग. दाखयता पैशाचे पहिले सांगला नाही तर समा कळटा. बाकी कळना. हा. Okay, as she said, if somebody else has damaged her car, so now I. okay, so he has damaged her car, and now he's saying you're Christian, no? So you need to forgive. So how to forgive now? Then she said that means to let go the money. She will not take the money from him. And now she's telling, so it is forgiveness is done, yes, because she let go. But now she has given another answer. But I am thinking about it again and again of the loss. Okay, so that is the problem. Why we are thinking again and again? Acha. Because that thought is there inside of us. इतलं मस्त समजले. अच्छा, तुम्ही देवा विरुद्ध कितल्या पटी चूक केलाय. Now, unlimited times. so how many times we have done wrong towards God? तर आता देव अकाउंट कान घेता आणि टोटल मारता. So now see, God is taking our तुझे account तुझे and 10,000 all काही the दिसता. total. तुझे 10,000 वडले दिसता का तुझ्या अकाउंटान फारी करून ते वडले दिसता तुका आता. So when God started do the account of our wrongdoing, so which one is bigger, the 10,000 or the things what we are doing every day in our life? अच्छा, करेक्ट. आता जेजू सांगता तू मुझे 10,000 म्हाका माफ कर नाही तर तुझे केल्ले रॉंग ते सगळे तुजे वयर अकाउंटार येता. आता म्हाका सांग, तुजो फायदो जालो म्हाका भोगसून काले वायट जालें म्हाका भोगसून. So now we see. आता पैशान शिकयले तर समा कळले. वय.
just. So now we have put it in, Papa has given us example in this way that if God started making an account of our wrongdoing, which one is bigger, the things what we do or the 10,000 what somebody else has made a loss to her? Our thing it becomes bigger, right? So now in that case, if God says if we are not ready to forgive somebody else of their 10,000, God already has an account of everything what we have done, and that is much, 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 much bigger than that small thing what people do to us. 10,000 तुका देऊन जाता तुवेच केल्ली चूक तेन्ना पैशान फारी जाता काय जेजूच्या रक्तान फारी जाता जेजूच्या रक्तान म्हणल्यार तुवें तुझे जिवीत दिले प्रॉपर्टी दिले सगळे दिले बॉक्साने मेळना तू येते काही मागीर लास्टाक हेल्लाक तर म्हाका बॉक्सी नाही जाला तू खंय पावतय हे केन्ना समजून मेळटा बसूंक जाय जालें आतां म्हाका विचारूंक जाय इमोशनान करूंक जाय खाली एमकॉन दिसता परतून ते आमकां कित्याक उडास येता ते कित्याक उडास येता कित्याक तेजे 10,000ची मोग चड आसा 10,000ची मोग चड आसा एमकॉनाची भिरांत ना कित्याक तेतून तुजें एटेन्शन ना हांव खंय पावता हे 10,000 गेल्ले ते दिसता न्ही आमचे जिवीत कंतून चलता दिसता तेजेर चलता खाली हेतून बरें येयला ते दिसना तेजे वेळ चलता दिसनातले ओके दी ताका मागीर दी तो पळय तुजें एग्जाम्पल समज जायना जाल्यार ताका ताका सिरकायता हांव समज Think if your daughter, one is your daughter, another one side you have lost 500 rupees. So you have lost एक मिनिट what did he say one side yeah, One side 500 rupees. 500 rupees. Yeah. Okay. You have lost your 500 rupees by your own. You have lost. And another one side, your daughter has taken 50 rupees stolen in your pocket. So which will you forget? Your 500 rupees or the 50 rupees which your daughter has So stolen? you tell me now So I want which to will you get hurt? no most? I'm asking you the same riddle now you tell me where is your attention No. the mother will say forget 500 even if it is 5,000 it's okay but I don't want you to ever touch that 50,000 50 rupees because that is sin Yeah. that is against God's word so when you understand by you not forgiving is it a profit or a loss small loss a very very big loss so now when you are remembering you are saying thank you Lord for reminding me the devil is reminding me again and again but I am so thankful Lord I get more and more chance to forgive this brother and I can pray for this brother and I can bless his family and I can do go ahead devil remind me again and again I get more and more chance to remember and pray for him more and more now what will the devil do next time it won't be remembered it will not come yeah translate that प्रेज गॉड सो हे एग्जाम्पल जे दिला ते वेन सिस्टर्स ही भयण आमकां म्हणटा उगडास परत्यान परत्यान येता मनान चिंता बोक्सणें जाला म्हूण पूण ती म्हणटा उगडास परत्यान परत्यान उगडास येता हें कित्याक येता इट इज आमचें मायंड शिफ्ट जावंक जाय आतां आमी बोक्सला म्हूण आमकां कशें कळून येता आमकां कशें समज येता देवान आमकां बोक्षिला म्हूण डॉक्युमेंट इज रिटन नो लायक पापान म्हटलें वर्डान बरयलां जें आमकां दोळ्याक दिसना पूण आमकां बरयलेलें रिटन डॉक्युमेंट आसा आनी ताचें फारीकपण जावन आसा जेजूचें रगत पळय की ना जेजूचें पुरा लायफ आमकां जेजून त्या खुर्सार सोंपयला दिला आमकां बोक्षणें दिवंक सो जेन्ना आमचें ध्यान मन जेजून आमकां कालें केलां तें सगळ्यान व्हडलें 10,000 व्हडलें काय आमी वायट केलां तें व्हडलें एकावंटान आमचो आमी वायट केलां पळय तें ओके 10,000 इज अ व्हेरी स्मॉल अमावंट करेक्ट इल्लेशें ल्हान आसा पूण आमी जेन्ना आमचें ध्यान जेजून देवान बापान जेजू उदेशी आमकां कालें केलां त्या कार्याचेर दीस आनी रात आमचें मन आसूंक जाय ते दाळा आमकां ती उतरांतल्यान शक्ती येता दुसऱ्यान वायट केलां तें बोगसूंक आनी I विसरूंक spoke to her in Konkani only. You are yeah. You have to speak in English. I understood Huh? For when your mind is only shift, then you will not remember only. No, we don't have to put See, the pressure in by forgetting forgiving, something. By forgiving, your intimacy with God is restored. So, are you more interested in 10,000 or are you interested in the relationship with God? Relationship.
So now your emotions are saying, but मुझे 10,000 गेले ने. That But means on the other emotion side is you are in saying, control. तेका बोक्सून मुझे character तो बरे झाले ने. No, last month, Brother Jude, I guess. Okay, translate that. Jude अंकाला शिकेला पाहिजे. Teaching was there, very nice teaching. Nice teaching, nice. Okay. I was hearing, but still again and again I remember those things who hurt me. Now when God is reminding you, let's say, I cheated her. She has forgiven me. And God has kept that remembrance. So next time, will she trust me with something? God says to you to forgive, but He doesn't say, go back and give that same neck to you, that person whom you cannot trust, that you give that person again. So the remembrance is for you not to fall back into the same trap again. Yeah. Understood. Are you understanding? Yes. Because many people will say, but God forgives and forgets. But He does not mean that you forget and give the key again to that person who has ditched you once and you give him the key again. God did not tell you to give the key again. Keep a distance. I have learnt my lesson. I have got nothing against you. I have set you free. I have built up my character. God bless you. Don't come and ask me again. I am not interested. But Papa, it's depend on case to case, of situation to situation, no? Yeah, but Now, for example, now if she's asking, she is saying, no, I cannot forget. yeah, Now she's when I- remembering it again and again. But now this, what kind of forgiveness? Somebody's hurted you or insulted you, or in that some words is given. That is easy. So it's depend on the situation to situation. I'm thinking I have forgiven. Why it is coming again and again to my mind? It is to build your character. Now, if it is reminding you again and again you can pray for that person, no? Because if you are forgiven, That is possible. if you are forgiven, you will think good thing about him or bad thing about him. Good thing. Good thing about him. Yes. So if you are remembering, you say, thank you Lord, it's coming again and again. I'll pray for him more. Yeah. So is it going to build you more and more of your character? Because I was thinking, I have forgiven. Why it is coming again and again to my For mind? you to build your character. Why is the same thing happening again and again in the same area? So that you build up your spiritual muscles in that area. Praise God. Praise God. सो आतां ह्या भयणीचें उदाहरण हांवें पळयता बोक्सोण्या विशीं आसलें. तिका एक सवाल आसलें, बोक्सोण्या हांवें दिलां, पूण कित्याक म्हाका तें परत्यान तें उगडासाक येता? कारण ना, हें जायतें कारण आसूंक जाता. डिपेंड आसा कसलें बोक्सोणें. कोणें आमकां दुखयलां, त्रास केला, फटयलां, इट डिपेंड्स. आतां कोणें आमकां फटयलां जाल्यार आमकां हाचो आन्सर जावं जबाब ओ सोल्युशन आमकां अशें मेळटा की ओके, तुका कोणें आमकां फटयलां आनी तुवें बोक्सोणें दिलां, आसूं म्हूण 10,000 कशें आमी बोक्षिले आनी आमी फारीक केले. सो तशें फटयलां जाल्यार इन त्या परिस्थितीन ओ त्या सिट्युएशनान आमी त्या मनशाक बोक्सोणें दिलां खरें. आतां तुका उगडासाक येता, जावंक पुरो देव आमकां हें उगडासाक दिता की नेक्स्ट टायम तूं बोक्सोणें दिलां, पूण नेक्स्ट टायम तूं त्याच मनशाक परत्यान ट्रस्ट करून तीच मिस्टेक तूं परत्यान करिनाका. ओके, सो हें जालें एक भागान. पैसे धर. हां, तूं पयस धर, कित्याक तूं लेसन शिकला न्ही, पूण तें फॉरगिव केला. दुसरो भाग जरा जावन आसा माईक फाटल्यान पिच्छे माईक. घे. दुसरो भाग जावन आसा, समजुया तुका कोणें अपमान केला आनी तुका तें परतें तुवें बोक्सोणें दिलां, पूण तुका तें परत्यान तुका वायट उतरांचो उगडास येता, त्या मनशाचो उगडास येता. वो आमी एक ऑपॉर्च्युनिटी ओ संदी अशी धरूंक जाता की देव तुका उगडास करता. तूं परत्यान त्या मनशाचो उगडास आयलो, तूं ताका आशिर्वाद दी, तूं ताका प्रे कर, तूं ताका ब्लेस कर आनी हातून तुजो एक कॅरेक्टर, चरित्र म्हणटा आमी, तो बांधून येता आनी बऱ्यान बांधून येता देवाच्या And your उतराप्रमाणे. intimacy with God begins to increase even more. आणि तुझो संबंध देवा सरशी So, आनीक so, आनी you're आनीक घट्ट बांधून learning, येता. so you're learning not to live by emotions, but you're living by faith in the word of God. सो आतां हाचो तूं फायदो असो काण घेता, तुका उगडास येता न्ही, तो उगडास येता म्हूण तूं परतें डिप्रेस जायना, इमोशन्स तुका कंट्रोल करूंक जायना, पूण त्या उगडासाचो तूं असो फायदो काण घेवंक जाय की तुजो आनी देवाचो संबंद अदीक आनी अदीक घट्ट जावंक, आनी ताचो फायदो तुवें असो घेवचो की त्या मनशाक तूं परत्यान आशिर्वाद दी, ताचे सवय तूं मागणें कर, ताका प्रे कर तूं. So the more and more your emotions die, after 1 month, if you're doing it every day, after 1 month you will be saying, oh my God, my character has become so good. Now I've passed this test, Lord. I want more test, and you'll get bigger test, and that's how we keep on growing in our spiritual muscles. But if you have been living on emotions,
you never pass standard 1. How will you go to standard 2? आता जे भशेन उडास येता म्हणून आता आमी एक शिकल्या की आमी मागणें करूंक आसा त्या मनशाक प्रे करूंक आसा. एक म्हयनो बरी हें प्रॅक्टीस तुजें चालू आसतलें. एका म्हयन्यान तूं तुकाच पळोवन आसा तुजो कॅरेक्टर कशे परी चेंज जाला, तुजो संबंद देवा सरशी कसो वाडला आनी आत्मीक मसल्स तुजे काय सांगता मसल्स Spiritual muscle. मसल्स सकत आत्मीक सकत स्पिरिच्युअल मसल्स तुजे इतले स्ट्रॉंग जावन तूं अदीक आनी अदीक वाडता की इमोशन्स तुजेर आनी कंट्रोल करूंक शकना. Yeah. म्हज्या जिवितांत जाल्लें म्हळ्यार म्हाकाय तशें कोणें दुखयलें तेडा वस्तू म्हाका दूख भोगतालें तें उडास येतालें आनी हांव रडटलीं. बट देवाच्या उतरान सांगले वरी हांव ताका बक्षीत हांव बेश्टें सांगतलीं. मोतींत काळजांत ना पूण डेली आय टू टेल लायक दॅट जेजू तुज्या नांवान हांव ताका बक्षितां म्हाका ती सकत दी म्हणून. बट ग्रॅज्युअली तें उडास येता पूण दॅट पेन ना. ताका बक्षिलां हांवें म्हणटना म्हाका ती पयलें हांव रडटलें म्हाका तितलें दुखतालें पूण आतां तें दुखना. एक पटी उडास येता बट ते Because फिलिंग्स the ना. reason it is not paining, because grace is God's power Yeah, that has destroyed that hurt feeling and pain, yeah. and that faith is giving you the love of God. Yeah. And that's why when you remember, you are not feeling the pain, but now you are feeling the pain for the other person, because that person is still in darkness. Now you are praying for that person so that that person also comes out of darkness into the light. प्लीज गॉड. सो हे भयणीचें उदाहरण आमी पळयलां कशें तिका कोणें दुखयल्लें ती मनान तोंडान ती उच्चारताली बक्षणें दिलां म्हूण पूण काळजान तिका मस्त दूख जाताली दूख जावन येताली. अशें करून आतां ती म्हणटा उतरांतल्यान जेन्ना अशें कंटिन्यू जालें आनी आतां म्हणटा तें आपणें नोटीस केलें आनी अशें आपल्याक एक्सपिरियन्स जालें की आतां पर्यंत उगडास पर्यंत आयलो जाल्यार आतां ती दूख जायना म्हणटा. करेक्ट मी ओके इफ आय एम रॉंग. दूख ना म्हणटा ती. सो आतां पापा आमकां एक्सप्लेनेशन अशें दिता जेन्ना देवाची कृपा ग्रेस ज्या देवाची कृपा आमच्या जिवितान कार्य करूंक सुरू जाता त्या वेळार आमकां आतां तें दूख जायना बट इन अनदर वर्ड्स वी से इट बिकम्स एफर्टलेस अँड पेनलेस. सो जेन्ना कृपा देवाची वाडूंक लागता ते कार्यय ती आमच्या जिवितान हर एक भागान ती वावर करूंक सुरू जाता आनी कृपा आमच्या भितर आमकां सकत दिता बक्षणें दिवंक लेट गो करूंक विसरूंक जाय तें And विसरून वसूंक. now you are praying for the conversion of the other person. आनी आतां त्या कृपे उद्देशी तुका इतलें तूं लायट फील जाता इतलें तुका पेन जायना पेनलेस तूं जाता. आतां तुका ती सकतूय कृपा दिता त्या मनशा विशीं कोणें तुका दुखयलां तेज्या विशीं तूं मागूंक प्रार्थना करूंक आनी भावार्थान तूं ताच्या विशीं मागूंक आनी ताचें कन्वर्जन ताची बदलवणी जावंक तूं मागणें करता आनी त्या मनशाकूय तूं मागण्यांत तुज्या दवरता. So actually speaking, trials are meant to build us up and make us more strong, word-rooted Christians, maturing, perfecting, completeness, so that we lack nothing in life. आनी ही परीक्षा आमच्या लायफान जे ट्रायल्स आमच्या लायफान कसले टेस्ट आमच्या लायफान खरें येवचें म्हणल्यार हे आमकां स्पिरिच्युअली स्ट्रॉंग जावंक आमच्या लायफान आमी एका लेवलार दुसऱ्या लेवलाचेर वाडूंक ही आमकां संदी वो ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळटा अशें म्हूण आमी चिंतून ह्या ट्रायल्सान ह्या परिस्थितीन आमी एक संदी कशी घेवन उतरां प्रमाणे आमी ताचेर ओवरकम जावंक आनी आमी आमच्या जिवितांत ती बदलावणी जावं ते स्पिरिच्युअल मसल्स घट जावपाक ती ऑपॉर्च्युनिटी कशें आमी ते मानून घेवंक जाय. Many people fail to grow spiritually because their lives have been governed by emotions. जायतीं जाणां आमी अशी स्पिरिच्युअली वाडपाक आमी फेल जाल्या चुकल्या आमी कित्याक आमचे इमोशन्स आमच्या भावनांनी आमचेर कंट्रोल केला. Because the decisions are based on emotions. कित्याक आमचे निर्णय आमचे डिसिजन्स आमी काण घेता आमच्या इमोशनाचेर. The just shall live by faith and not by sight. कित्याक उतर आमकां अशें सांगता की एक नितीवंत मनीस एक जस्ट मनीस भावार्थान जियेतलो पूण दिसता ताचेर तो जिवचो ना. Our education is based on sense knowledge. आमचे शिंकप संवसारी शिंकप जावन आसा आमच्या भावनाचेर धरलेले. Most of our education is on sense knowledge. आमचे एड्युकेशन शिंकप जावन आसा आमच्या भावनाचेर सेन्स. But when you come to the Bible, the teaching is all about things not seen and not on things seen. आनी जेन्ना आमी बायबलाचें शिंकोवपा विशीं आमी जेन्ना समजणी घेता बायबलाचें शिंकप आमच्या सेन्सीसाचेर न्हय पूण आमचे जे दिसना त्या वस्तूंचेर सत मानून चलता पळय तें आमचें बायबल शिंकप जावन आसा. Is that clear now? So you can come for as many retreats as you can. सो आमकां आतां तुमकां जाय तितले रिट्रीट्स तुमी करूंक जाता. But the question is,
म्हणल्यार सवाल असो if you are saying I'm an emotional person, सवाल असो हा तुम्ही रेतीर जाते काले बरोबर जायते तुम्ही रेतीर केले पूण तुम्ही तर इमोशनान कंट्रोल आसा म्हणून अशें सांगशे जाल्यार your joy and peace can be destroyed in within seconds. तुजी शांती आनी तुजो संतोष सेकंडा भितर नाश जावंक जाता. But if a person is saying, I don't live by emotions, I live by the word of God, no matter what happens, it's my decision to rejoice, it's my decision to stay at peace, no matter what happens. पूण आमी अशे तुमी तर जायतीं वर्सां आयलीं आनी तुमचे लायफ डिसिजन्स तुमचे इमोशनाचेर धरलेले आसा जाल्यार आमची शांती आनी आमचो संतोष नाश जावंक पुरो. ओके. आनी त्याच परी आमी सपोजींग आमी देवाच्या उतराचेर डिपेंड रावता आनी कसलेय परिस्थिती येवं आमी रिजॉयस करता संतोष करता जाल्यार आमचे इमोशन्स आमचेर आनी कब्जो घेवचे ना पूण आमी आनंदान आनी शांतेन आमी जियेता. So how will you know you're growing? कशें आमकां कळून येतलें आमी वाडटा म्हूण When the देवाच्या sun उतरान rises, जेन्ना वत येता सन येता सूर्य येता when the sun rises and the heat begins, जेन्ना सूर्य येता वत येता are you going to take the moisture from the word, तुमी उतरांतल्यान उदक घेवंक आसा or are you going to live by emotions? वा तुमी तुमच्या इमोशनाचेर जिवंक आसा वत आयला म्हूण. If you're living by emotions, आमी तर इमोशनाचेर भावनांचेर जी येता the end result is always self-destruction. आमचो अंत रिजल्ट हो परिणाम जावन आसा आमचोच नाश. But if your decisions are based on the word of God, पूण आमचे निर्णय देवाच्या उतराचेर आसा जाल्यार even though journey looks difficult, आमकां आमची यात्रा डिफिकल्ट पर्यंत दिसता दोळ्यांक the end result is spirit and life. पूण आमचो परिणाम रिजल्ट जावन आसतलो आत्मो आनी जिवीत. ब्रदर हांवें एक ओवरकम केल्लें Huh? हांवें एक ओवरकम केल्लें अनफॉरगिवनेसाचे विशयांतालें. शी सेज शी हॅज ओवरकम ऑन दी अनफॉरगिवनेस. ब्रदर म्हजे एक नेबर आसा ताका ताच्या मुजे लागीं ताका बरें मुजे लागीं ताका हेट्रेड हाडलें. सो अशें आमच्या रेखलांच्या जिवनांत ती सदांय अनफॉरगिवनेस आमकां मेळटा. तर हांव कालें करता म्हणल्यार म्हाका कोणी म्हाका अनफॉरगिवनेस हाडल्यार म्हज्या सांगातान हांवें म्हजे हातान हांवें क्लियर आसाचें देखून हांव कालें करता रोमन्स 5:5 सांगता हांव जेजून पवित्र आत्म्याद्वारे म्हजे भितर मोग वतला त्या मोगान हांव त्या मनशाचो मोग करता. हांव तोंड उक्तेकन सांगता मागीर आय ओवरकम एवरी इवल वीथ गूड त्या मनशाचें नांव सांगून हांव सांगता. मागीर हांव सकाळीं तुमी एग्जाम्पल दिलें न्ही ते प्रॉस्टिट्यूटाक पयलो पातोर उडोवंक सांगलें ते हांव उडास करता की आमी सगळ्यांनी पता केला कोण पता करून येता आनी पयले पातोर उडोवन हांवें मुक्त पत्का केल्यांत तर हांवें दुसऱ्यांचो राग म्हजे भितर दवरून नजो कित्याक म्हाका जेजून बक्षिला तर हांवें दुसऱ्यांक बक्षिचें. तशें म्हजे नेबराच्या सांगता एक्चुली म्हजें कांय रॉंग नासलें हांवें ताका तशें गोवाक रिट्रीटेक आपयलें ताणें मिसअंडरस्टूड केलें की आनी तशें जालें. तशें ताणें मागीर सगळ्यां कडेन वचून सांगलें ते म्हाका मस्त हर्ट फिलींग जालें पाद्र कडेन आमच्या तें मस्त जालें. म्हाका मस्त कश्ट जालें स्टार्टिंगार तें सांगूंक पर हांव एक जाग्यार बसली एक स्क्रिप्चर हांव सांगून रावली मागीर ताच्या आनी ताच्या गोवाच्या मदें म्हाका कालें जालें गुत्तू ना ते ताका सोडून गेले दुसऱ्या घरा रावंक सुरू केलें ताणें तांचें तांणी घर आसा ते रावंक सुरू केलें. पर हांवें आतां ते फॅमिली सपरेट जाला गोवानी बायल हांव तांचे पासून सद्दां हर एक दिसी मागताली द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड जीजस इज अपॉन तांच्या फॅमिली माय गॉड हिमसेल्फ हॅज अनॉयंटेड देम फील देम विथ हिज लव एंड सेट फ्री फ्रॉम एवरी बॉन्डेजेस. तशें सांगून सुरू केलें हांवें सद्दां सांगताली तांचे लागीं तांच्या पासून. एक दीस अशें आयलें म्हज्या घरा हांवें एक रिट्रीट धरलें म्हज्या घरा ते जाल्यार त्या मनशाक एक्चुली म्हजें नांव पाड केलां जाल्यार हांव त्या मनशाक ताच्या आपयलें म्हज्या घरा आनी सांगलें तूं रिट्रीटेक ये. मागीर आमची प्रेज एंड वर्शीप सुरू जालें मागीर टिचींग सुरू जालें. प्रेज एंड वर्शीप येता ताच्या दोळ्यान मस्त दुख आयली. तो मस्त वर्सां सोरोप येता आनी जॉब करिना. तो मनीस त्या दिसतान आयसो दीस मसार एक वर्स लागीं एक वर्स एप्रिलांत एक वर्स जालें सोरोप तो मस्त सोरोप येता दिसाकी सोरोप येता रातीकी सोरोप येता. कंप्लीट सोरो सोडलो त्या रिट्रीटाचेर त्या दाळांत आज मसार तो कंप्लीट सोरो सोडला ताणें. आनी आतां तुजे वटू बरो आसा म्हजे सांगता बरो आसा तो पयल्यान आनी आतां मुसारी तो बरो आसा उलयता. ताका हांव वायट बूक दिलो ताका देवाची उतार दिले आमच्या रिट्रीटेका सकड कडेन तो येना एक एक पुटी येता
येता मात ताका मस्त बरें लागता म्हणटा तो तर आता आम्ही विश्वास करूया तो तेजी आणि तेजी बायल बायल दोघी ओट्टू ओट्टूक जाल्या नावान प्रेस. हय अच्छा तुझे रिट्रीट घरा आले का इगर्जीन जालें? घरा आले आनी ते पोर इगर्जींताले म्हज्या घराय उरता हांव केदाळे घरा तुका जेजू येता? जेजून जेजू ना विसरता जेजू जेजू म्हणजे भितर आहा न्ही ना आय एम आस्किंग बाबा आय एम ऑल्सो सरप्राइज्ड घरा रिट्रीट दवरता म्हणल्यार कित्याक रिट्रीट घरा धरूंक अलाउड ना न्ही वन डे सोरो धरूंक अलाउड आसा. आमचे घरा हांव खूश जाता जेजून दर्या किनारे केले रस्त्यार केले सगळे कडेन गेले आणि थंय देवाचे पदवी आयली म्हणून हांव ही काही करता. न्ही ब्रदर मुस्तान येतात रिट्रीट अंगेर मुस्तान येतात पळय कोणाक विश्वास आसा ती येतात कोणाक रिलिजियस मायंड आसा ती जावं वचत तेज्या घरार यो हांव येना. That is the real thing. They will suffer but not come to listen to the truth. That's why I asked her. तुझ्या घरा असून तिचे स्वराचे हे गेले हा. हय तो कंप्लीट सोडला आजय तो म्हाका म्हणटा त्या दिसताना आजचो दीस म्हणसर हांव सोरोप्यान तो खंय तो बाराक पिवंक येता न्ही तो तांणी सांगता तूं कित्याक येनाय तूं कित्याक येनाय तूं ये म्हूण ताका आपयता तो म्हणटा हांव येता तांचे कडेन उलोवंक बंद केला नंबर ब्लॉक केला सांगू नाही तुझ्या घराच्या कुशीनेच एक दुसरे बार आयला. ना The kingdom of God is not drinking wine, but righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. Now, if she had to get emotional, would आता that person get delivered? तुम्ही आता समजून घ्या तुम्ही टेस्टमनी ऐकल्या आता ती इमोशनल असली काले पूण ताचेर बगलांट आयले नांव पाड जालें तरी पर्यंत हां अरे बाबा जेजून आल्ला न्ही नाव तर पाड जावंकूच आसा. जेजूक सोडून सगळे वस्तूर काडले आमचे वस्तूर काडल्यार काले नवे जाता. मागीर तूं कित्याक इरार जाता ही? म्हाका बरें लागता सत्य म्हाका बरें लागता. हालेलुया. बरें हें लागता कित्याक हे टेस्ट पास जावन आनी प्रमोशन नेक्स्ट लेवलाक मेळटा. प्रेज लॉर्ड आमेन. Do you know what is your ministry? Do you know what is your ministry? The person who is hurting you to win that soul for the kingdom of God is your ministry. आमची मिनिस्ट्री म्हणल्यार खाली आमी समजून घेवंक जाय की जो मनीस आमकां कश्ट दिता त्रास दिता त्या मनशाक सर्गीच्या राज्यान जिखोवन घेवप म्हटल्यार जिखोवन घेवचें म्हटल्यार आमची मिनिस्ट्री. जेजू कुर्सार आसलो. Jesus was on the cross. जेजू कुर्सार One thief आसलो. on this side, one thief on the other side. एक चोर एका सायडान दुसरो चोर दुसऱ्या सायडान. One thief repented. एका चोरांत रिपेंट जालो पश्चाताप केलो. Jesus said, "You will be with me in paradise." जेजून म्हणलें तूं म्हज्या सांगाता पॅराडायज आसतलो म्हूण. The other one did not repent. दुसरो पश्चाताप करूं ना. So did he get saved? तो साल्वार जालो दुसरो. So what happened to that one? ताका कालें जालें. Jesus had left that one for us so that we can go and preach to him and save the other one. जेजून ताका सोडलो तुमी ताका वचून देवाचें उतर दिवन ताका साल्वार करूंक. Are you understanding? समजता. So there are many who will not repent, जायते जाण अशे आसा जे पश्चाताप करिना but your love will change them. पूण तुजो मोग तूं तांकां दिता तो मोग तांच्या जिवितान बदलावट घेवन येता. If possible, see that movie called The Forge. There's a movie called The Forge, F-O-R-G-E. Forge. ओके F-O-R-G-E. ओके तूं बरें समजलात न्ही मुवी What's that movie? पळया. It's about a youngster, a youth. How old are you, Baba? को लगा 18-19 का रहेगा. So this boy is about 19 years old.
in the movie. या 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 फिल्मांत या मुवीन 19 वर्साचो भुरगो आसा He is extremely angry, आणि तो सारको रागा भरीत आसता extremely wild, आणि सारको वायल्ड आसता and the whole day is with the video game. आणि तो सद्दां व्हिडिओ गेम पळयत आसता. So you can know what kind of, and all the time with fights and with all the time want to play, and I got nothing to do. आणि तो सगळो टायम खेळूनच आसता व्हिडिओ गेम आणि सगळो रागान खेळूनच आसता पुरा टायम. And watch what one person feeds him with love. आणि एक दीस अशें जाता एक मनीस ताका मोग दिता. He is same arrogant, but for his arrogance, he is only giving him love, 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 and love. आणि तो इतलो वायल्ड आसता सारको रागा भरीत आसता पूण वो एक दीस असो येता वो मनीस ताका पुरा टायम फूल टायम ताका मोगूच दिता. And this person is the boss of a very big company. आणि वो मनीस एक व्हडल्या कंपनीचो बॉस जावन आसलो, हेड जावन आसलो. And he gives him his example of forgiveness. आणि तो ताका आपणाचें एग्जाम्पल दिता बोगसोण्या विशीं. In 1 year, एका वर्सा that सुमार same जावन boy turns to become a disciple of Jesus. आणि एक वर्स जाता म्हणल्यार वो सेम भुरगो जेजूचो शिष्य जाता. Studying the word day and night. देवाचें उतर शिकूंक लागता दिसांनी रात. Living the word day and night. जिवूंक लागता देवाचें उतर दिसांनी He रात. has got many emotions. आणि जायती भावना आसली ताजी. But this word is challenging him to destroy those emotions. पूण हे उतर ताका साथ दिवंक लागले, सांगात दिवंक लागले, नाश करूंक त्या The इमोशनाचो same भावनाचो. word destroys the addiction of video games. आणि हे सेम उतर देवाचें उतर जावन आसा तेजे व्हिडिओ गेम पळोवपाचे जे संवय असले ताचो संवयचो नाश करून You उडयता. have to see that movie. तुम्ही ते पळोवंक फावो, तुम्ही पळयात. How a seed of love and care can change a wild person into a disciple of Christ. तुम्ही पळोवंक शकता ह्या मुवीन कशें एक मोगा उदेशी एका मनशाचो राग, एका मनशाची वायट संवय नाश जावंक जाता जेन्ना तूं त्या मनशाक मोग दिता त्या दाडा. Watch that movie. पळयात. I watched one more movie called Overcomers. आनी एक मुवी हांवें पळयल्या ताचें नांव जावन आसा ओवरकमर्स. How a person living in sin, कसो एक मनीस पातकान जियेता आसतना he has become blind, तो कुड्डो जाता, his legs are cut off because of diabetes. ताचे दोन्ही पांय कट करून उडयता He डायबिटीज is on the bed going to breathe his last. आनी तो बेडाचेर पडून आसता ताचे निमाणे स्वास तो घेवन आसा. Even there, थंय सुवातीचेर पर्यंत he has experienced Jesus ताणें जेजूक अणभव केलो and how that person becomes a blessing to his daughter. आनी तो कसो आपले धुवेकूच आशिर्वादीक जालो. He has run away from his marriage. तो ताच्या काजारी जिवितांत तावन पयस He जावन had गेलो. abandoned the baby. ताणें भुरग्याक सोडून घाललेले And how God's grace brings that baby. आनी आतां कशी देवाची कृपा उदेशी ताचे धूव परत्यान ताचे The baby लागीं is आयले. about 14 years old. आनी आतां त्या वेळार ते 14 वर्साचे असले And then he begins to train her. आनी तो त्या धुवेक शिकोवंक लागलो, ट्रेन करूंक लागलो. And she experiences the father's love. आनी ताणें बापायचो मोग अणभव केलो. And the last 6 weeks, she experienced his love before he died. आनी तो It's मरच्या an आदी amazing, 6 सुमाना पयलीं ताणें ताचो amazing मोग अणभव केलो. stories of how the Bible truths can change people from wild, hating, bitter, all that can be destroyed completely when you understand to live by the word of God and not emotions. कितले बरें जावन आसा ह्या बायबलांतल्या उतरा उदेशी आमी पळयता कितले जाण वायट मनशाचें लायफ ह्या उतरा प्रमाणे कशें चेंज जावन पडटा. Praise God. प्रेज गॉड. So when I watch a movie, I don't watch a movie complete. आनी जेन्ना हांव मुवी पळयता हांव कंप्लीट पळयना, I only watch for 20 minutes. हांव 20 मिनटांकूच पळयता. And then I reflect on that 20 minutes, what did I learn? आनी हांव रिफ्लेक्ट करता म्हणटा तो चिंताप करता हे 20 मिनटांक हांवें कितें पळयलां, कितें शिकलो हांव तातूंतल्यान. What can I do to build up my character on that movie? आनी म्हजो चरित्र बांदून हाडूंक ह्या मुवींतल्यान हांव कशें पूण शिकूं आनी So कितें the Bible घेवं is nothing but a movie of heaven. सो हे बायबल कांय दुसरें न्हय म्हणल्यार हे मुवी जावन आसा सर्गीच्या राजाचें. So when you read a passage, reflect on it and start making a movie of your own, how the word of God is talking to you, what must you do, and how your life should not be governed by emotions and feelings, but should be by the word of God. सो तुमी आतां ह्या बायबलांतल्यान एक पॅसेज काण घेया आनी हे पॅसेज तुमी वाचून हे पॅसेजांतल्यान तुमी रिफ्लेक्ट करून चिंताप करून पळया आनी जावन दी हे पॅसेज तुज्या लायफान तुका एक कल्पना करूंक, एक मुवी पिक्चर करूंक, तुज्या लायफान कशें पूण हें उतर तुवें यूज If you are करचें, not वापर going to करचें. meditate on what you have written, आनी आतां तुमी जें बरयलां ताचेर if तुमी you are not going to तर चिंताप meditate on करिना, the word, तुमी देवाच्या उतराचेर तर चिंताप करिना, grace will not be there. कृपा देवाची आसची ना. Remember, grace is God's
always, always, always willingness to give you His power. तुम्ही सदांच जाणा जाय सदांच तुम्ही उडासतरा कृपा जावन आसा देवाचो पावर आमच्या लायफान जे आमकां करूंक जायना जे डिफिकल्ट आसा ते करूंक ही कृपा आमकां पदवी आनी शक्ती दिता He gives you His ability. देव आमकां ताची पदवी दिता सकत दिता Unlimited. आनी हे लिमीट ना तेका लिमीट नासलेले अनलिमिटेड आमकां पदवी दिता देव Even though we don't deserve it, He gives it to us. आमकां हे फावो ना त्या पर्यंत तरी आसतना देव आमकां ताची कृपा दिता And remember, आनी उडासतरात this grace begins to multiply. आनी ही कृपा वाडोवंक लागता चोडूंक लागता The more and the more and the more and the more you meditate on the word. जितले तुम्ही देवाच्या उतराचेर चिंतप करता मेडिटेट करता तितले ही देवाची कृपा आणि Like that देवाची sister शांती said वाढोवंक about the लागता. testimony of her neighbor. आता हे भयणींचे भशेन आमकां ताच्या शेजाऱ्या टेस्टमनी सांगली She began to take 3 or 4 scriptures. तिने 3 ते 4 स्क्रिप्चर्स काण घेयले She began to talk to herself. आणि ती उलोवंक लागली तिचेच शी बिगेन तिचेच And, कडेन and ती when उलोवंक you start लागली doing that, grace begins to grow. आणि जेन्ना ती ते करूंक लागली आणि जेन्ना आमी अशें करूंक सुरू करता देवाचें उतर परत्यान परत्यान तुम्ही उलोवंक लागता देवाची कृपा काम करूंक सुरू जाता Grace वाडूंक लागता and peace begins to multiply. ही ग्रेस आणि ही कृपा आणि ही शांती वाडूंक आणि चोडूंक लागता That's when the bitterness and everything, unforgiveness and everything begins to die. आणि त्या वेळार जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी चिंतप करूंक लागता कृपा वाडूंक लागता शांती वाडूंक लागता त्या वेळार ही कोडसाण व राग मोरूंक लागता आमच्या Do you know you जिवितांत are a champion? सिस्टर तू जाणा की तू चॅम्पियन म्हणून Because you have been living in emotions, तू आता इमोशनांची रावताली but you are a champion in thinking the same thing the whole day, but on the negative side. पूण आतां तू चॅम्पियन म्हूण समजून तुवें घेवंक पुरो की तू आतां सांगून आसली की हांव इमोशनान हाय आसा म्हूण करेक्ट आय एम इमोशनल पर्सन सो तू ते चिंतप करूंक आसा इमोशन चिंतूंक आसा And पूण तू you ते are doing नेगेटिव्ह it सायड for years and you are a champion in that area. आनी वर्सांची वर्सां तू ते इयर्स एंड इयर्स तू ते करून आसा आनी तू Now you are चॅम्पियन आसा learning from तातूंत. her that if she could take the scripture and do the same, now you are going to practice the same. You have started. So now is the things changing? Yeah, it has to change because it's changing not because of you. Because when you are doing that over and over again, grace is multiplying, peace is multiplying, joy is multiplying, faith is multiplying, and now you are saying, oh my God, it is so easy now. प्रेज गॉड सो आतां आमी जें उदाहरण घेतलां ह्या भयणीचें जेन्ना तिचेरूय प्रेशर आयलो तेन्ना इमोशन कंट्रोल तिणें जावंक दिवंक ना पूण तिणें स्क्रिप्चर उलोवन स्क्रिप्चराचो आपल्याचेर कंट्रोल करून घेयलो ओके देन शी सॉ द डिफरंट ताणें बदलावट पळयले चेंजीस पळयले त्याच परी आमी चिंतप नेगेटीव सायड चिंतप करूंक तर आमी एक्सपर्ट आसा जाल्यार आमकां तातूंत पदवी आसा चिंतप करूंक तेच आमी आतां चेंज करूंक जाय आनी देवाच्या उतराचेर आमचें चिंतप करून आमी दीस आनी रात तांचें मेडिटेशन करून देवाची कृपा देवाची शांती देवाचो संतोष देवाचो मोग आमच्या जिवितान वाडोवंक लागता आनी ते सगळे देवाचे सकत आमचेर काम करूंक लागता Start doing it and you will be amazed. And you'll say, I never knew I had this power. No, you did not have this power. But grace is the power that is coming from you. जेन्ना हें सुरू करूंक लागतलें आमीच अजाप जावन पडटलीं पयलीं हांव कशें आसलें आतां हांव अशें कशें जालां ही तुजी सकत न्हय पूण ही सकत जें तूं उतर तें मेडिटेट करता उतर जेन्ना तूं चिंतप करता देवाची कृपा त्या सुवातीचेर काम करूंक लागता So what's your job? आतां आमचें काम केलें Keep on thinking and thinking and thinking and thinking, not on emotions, but on the truth. That's all you do. सो आतां आमचें काम कशें जावन आसा आमचें काम जावन आसूंक जाय देवाच्या उतराचेर आमी दीस आनी रात चिंतप करप नियाळ करप मेडिटेशन करप हें काम आमचें जावन आसा उरलेलें काम देव करता So write down. बरेयात Don't pack here. Going? आता मुझे इमोशन सुरू झाले. Thank you for coming. No, I know you. There are other responsibilities. Praise God. Praise. प्रेज गॉड थँक्यू जीसस Thanks for coming. See, in my class, no, anybody can come anytime, anybody can go anytime. I have no problem with anybody. The reason is, you can come at the end and get one line and change your life, or you can come in the morning, take a line and go, it will still work for you. I never force people, you have to sit here, you come on time. No, no, no. It's between you and God. My job is to scatter the seeds. His job is to make the seeds sprout from your heart.
So don't ever think, please go. No, no. I'm not going to put the camera there. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So write down, the test is, Jesus speaks about the sun. परीक्षा अशी जावन आसा आमकां जेन्ना जेजू सुर्या विशीं उलोवन आसा. He says the sun scorches the plant. The sun scorches. Means the heat of the sun makes the plant die. The plants. The plant, सुकयता. ah, सुकयता. ओके. जेन्ना सुर्याचे वत जेन्ना त्या झाडाचेर पडटा तें वत तें झाड मारून उडयता, सुकयता, करपता. it means trouble, ताचो अर्थ जावन आसा कश्ट, or persecution, दगदवणी. that arises for the word's sake, हाचो अर्थ असो जावन आसा की आमकां जेन्ना कश्ट येता, उतराक लागून जेन्ना दगद येता, for the word's sake means the new belief that comes through the word, the pressure comes, and the roots not being deep. I'm not sure, I'm not coming from here, I'm telling on my own. Okay, the new belief that I want to. Okay. See, she was sitting here, Yeah. she had emotions. Now when she is listening to the word of God, that word of God is giving her what? New belief. New kind of belief. So the new kind of belief is giving her new pressure, the new troubles, the new persecution. Now that new belief is challenging her not to go into the old belief, but practice the new belief. Are you understanding? या. सो हे दुसरे भाशेचे जे आमी समजून घेता जेन्ना वत येवन तें झाड करपता ताचे अर्थ असो जावन आसा जेन्ना आमकां उतराक लागून कश्ट येता, पर्सिक्युशन येता. Write down. बरें. उतरा लागून कश्ट येता, दगद येता उतरा लागून. That word is the new belief, तें उतर आमकां एक नवें नवें सत शिकयता. आमकां नवें सत शिकयता. the pressure comes, जेन्ना आमचेर दबाव येता, प्रेशर येता त्या दळा. that new belief lacks deep root, हे नवें सत ताका खोल pala. पाळा नात, मुळां पाळा. And that is why, under pressure, आनी त्या कारणाक लागून केदळा दबाव येता, प्रेशर येता, it sustains for a short time. ते थोड्याच वेळाक उरता. But then falls away. आनी पूण त्या उपरांत ते मरून सुकून वता. Falls away or stumbles. Now does this happen? अशें जाता. पयलेंच You आमी come for उतर the घेता. retreat, आमी रितीरांत येता, you listen to the word, आमी देवाचें उतर आयकता, you learn आमी शिकता, new teaching, नवें शिकतात आमी, a new belief,
नवे सत आमी शिकता. You had been living on emotions, आमी आमच्या भावनाचेर जी येताली, but now you are saying this new belief, I'm committed to practice it from now on. सो आतां जेन्ना आमी आमच्या भावनाचेर जी येताले, पूण आतां आमी हे सत आयकून आतां आमकां हे नवे सत मेळ्ळे आनी आतां आमी डिसिजन घेता आमी हाचेर जी येतली म्हूण. Now which one is easy? To operate on the old habit or to develop a new habit? आतां खंयचे सोंपें आमकां आमच्या पोरण्या स्वभावान जियोचे काय हे नवे मेळ्ळा तातूंत प्रॅक्टीस करचे, खंयचे इजी? नवे इजी? प्रेशर What is your old habit is easy or the new teaching to make it a habit is easy? खंयचे सोंपें आमकां आमच्या ओल्ड स्वभावांत आमी रोखडेच जियोचे आमकां सोंपें जाता काय नवे आतां आमी कितें शिकल्या ताजेर आमी प्रॅक्टीस करूंक ओ तातूंत आमी डेव्हलप चेंज जावंक आमकां सोंपें, पोरणे काय नवे? Easy porne. प्रेशर आयल्या उपरांत कालें जाता मागीर नवे सोंपें जाल्यार इजी, प्रेशर आयल्या उपरांत कालें जाता. 1 minute. Yesterday was here. तुम्ही सकाळी पहिले काल हांगा तुमी एक मस्किटो बसलो. कोण बसलो? मस्किटो. तो पळयता काले तो हांगा पळयता हांगा करेक्ट. तेन्ना मस्किटो पळयले दुखले. एक मिनिट हाला ना जाता की ना अंकले फुटी मारता काले जाय आता मारता कित्याक दुखता. केदां आमकां दुखता काले करतात. आता नवीन शिकून काले घेता दुखताना मारूंक काले मोग करूंक. What an example you got. अरे होली स्पिरिट गिव्स नाइस एग्जांपल्स ऑन द स्पॉट. खंयची सवय बरी लागता? म्हाकाच वाचूंक काले हांव मार खावन दुसऱ्याक वाचूंक. I now you ask the same question, which one is easy, the old or new? काय झाला खंयची इजी बाबा? आ When pain comes, the reflex is who is giving me pain? Takabdita. That is the Old. natural instinct. But now it is, this person is giving me pain. So instead of me reacting to a pain, I'll respond to that pain with love. What did Jesus do with the Pharisees? Did he react or did he respond with them with love? Responded. So as a Christian, are you supposed to be a people reacting or responding? Sorry? Hey, just give the mic here. Yeah, 1 minute. Whatever you want to shout, you shout on the mic. Sometimes Jesus used to shout, he used to say, "You brood of vipers," and he used Huh? to say like that. Sometimes Jesus used to shout, she's saying that you Now are when full of Jesus poisonous shouted, no. vipers. When Jesus shouted, or today we learned that chapter, 23 Matthew. Yeah. 23. Yeah, today he shouted. Now was he shouting because he was angry, or was he shouting for them to change? No, he was Because shouting at the for end them he to said, change. how will you escape from hell? But they The were journey that you're going on a journey to hell. So the scripture is actually not angry, but the scripture is telling you, if you continue in that journey of your emotion, the end result will be self-destruction. You don't need anybody to come and destroy you. Your own decision will destroy you. But if you make a decision, even if it pains now, but I will do what the word of God says, in the beginning it will be difficult. But as you keep on practicing and keep on practicing and keep on practicing, you will grow a new lifestyle. But that new lifestyle, in the long run, will take you to God's destination, not Satan's destination. Praise God. Okay. Now, do you know I can't see you? Because that sun is hitting on my eye.
Okay. No, sometimes we can also shout out of love, like to our, Sorry, to sorry. correct. So sometimes we can also shout, no? With Jesus love, shouted, we can also shout with like love. to correct. I've shouted like that. I get it back properly then. Okay, you shouted. What did you get in return? In return, I got proper shouting. Then I had to keep. Thank God you only got proper shouting. Jesus shouted. But was he perfect? Yeah, he was perfect. Okay. Now, when he did all that, the ones who don't want to change, was he able to change them? No. Because God has given everyone freedom to choose. He cannot change anybody. He can come and show you the truth. He can show you the truth. He can show you the truth, exposing the lie. Ultimately, it is your decision whether you want to take it or not take it. I can't change my wife. I can't change my children. I can't change anybody. But I can change myself. And if my life is based on living the Word of God, day and night, then my journey with the Lord is going to change things on the outside. Because the Word of God will change you inside. And now when the inside has changed, now the power inside is far greater to change everything outside. Are you following? Yes. The difference between a person on the rocky ground and a person on a thorny, okay, both had problems. On the rocky, the problem was from outside trying to gain inside. But in the thorny, the plants were growing. They were very much growing and they were about to bring the fruit. But now the problem did not come from outside, the problems came from inside. Why are you looking like this? I'm thinking now long I have to translate. No. Did you understand what I'm saying? Yeah. Thorny means weeds, thorns that choke the plant. In this one, the plant never grew because outside pressure was so much that person only gave up. But in the thorny ground, the soil was fertile. There were no stones. It had all the nutrition it wanted to grow. And it was growing. But then the cares of this world, the deceitful of the world's riches, and the sin, these things began to grow from outside or from inside? From inside. And what grew from inside choked the plant and killed it, and it did not produce the fruit of the kingdom, but it kept producing the fruit of the kingdom of darkness. Are you understanding? So the first soil, it is so hard, there is no penetration. Second soil, the penetration is there, but the soil is limited, so it can't take the root. When the pressure comes, gives up. Third soil, the soil is fertile. Plenty of soil. Everything is good, no rock. Everything is good. The plant is growing. But now the things that are growing are not the pressure from outside, but the pressure is from inside. Okay, go ahead. प्रेज गॉड ओके सो जे भशेन आमी म्हणटा आमचे बिहेवियर आतां चेंज जावंक आमकां आसा प्रेज गॉड सुरवातेक जेन्ना सिस्टर हांगाचे आमकां एग्जाम्पल आमी घेता आमकां बायल्यान आमकां जेन्ना दुसऱ्यान आमकां कश्ट दिले जाल्यार आमी आतां भावाचें उदाहरण घेतलें मस्किटो चाबला तेन्ना आमी पळयनासतना हॅबीट आमचें जावन पडलां चाबलें दुखलें आमी पळयनासतना कितें चाबलां आमी डायरेक्ट मारलें ओके सो आतां आमकां आमचें बिहेवियर चेंज जावंक तें सोंपें